म्हजे कडेन एक रिटर्न आन्सर आयिल्लो आसा पार्लमेंटांसान. जेन्ना क्वेश्चन लास्ट सेशनान विचारलें वाय 73rd अमेंडमेंट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन गोवा. सो ह्या सरकारान फोटी मारल्यो आनी थंय म्हाका ताणें एनक्लोजरूय धाडला. कोणें सायन मारल्या ती जी सस्पेंड जाल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हलनकार आनी तिका कोणें सांगला खंय पंचायत मिनिस्टरान अशें अशें बरय म्हण लागू जाली म्हण फोटी. आरपोरा जो काळ घडलेलो आसा 25 लोक तांकां मर्डर म्हणटा आमी मर्डर केल्या. कित्याक त्या सरपंचान आमी तर पंचायती राज तर लागू जाल्लें जाल्यार तो सरपंच ताणें आरपोरच्या सरपंचान मार्चान डिमॉलिशन ऑर्डर दिल्ली इलिगल म्हण. ते कोणें आडायले डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिसेस सिद्धी हलनकारान. सो हातून ती आडायता काय तिका फोर्स करता कित्याक पयशे आनी कोण घेता आनी तिजेर प्रेशर हाडटा. 25 लाख खंय ते पळय जळून गेला. 25 लाख म्हयन्याक ब्रायब दिताले खंय ते चलोवपाक. अभी अभी जो बर्च इसमें क्लब में जो आगजनी हुई उसका क्या वजह है? उसके पीछे एक ही वजह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने गलत तरीके से ऐसे क्लबों को चलने दिया, उसको परमिशन दी या परमिशन नहीं दिया हो तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनन कार्रवाई उन्होंने नहीं की. ये गवर्नमेंट पे जो होम डिपार्टमेंट है वो जो सीएम बैठे हुए हैं वहाँ कुर्सी पे उनके ऊपर आती है. लेकिन उन्होंने पूरी तरह ये बर्स की इसमें क्लब की इसमें गुमराह करने की कोशिश गोवा वासियों को की है. भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंटाक हांवें काल काय पयर केन्ना तरी पळयलो की ही हेज सेड दॅट तो बर्च बाय रोमियो लेन जो इन्सिडंट जालो तो काँग्रेसीक लागून जालो म्हणून. तेंय बरें ताणें म्हणून की पंडीत जवाहरलाल नेहरूक लागून तें जालें म्हणून. ही हांची अक्कल ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची आज तांचे फेलियर्स जे आसा ते काडून ते काँग्रेसीचेर मारपाक सोदता. बर्च बाय रोमियो लेनाक परमिशन कोणें दिलें? सॉल्ट पेनान कन्वर्जन करून थंय घालपाक परमिशन कोण दिलें? ते जे 25 लोकांचो जो जीव घेतला हांव सांगता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तांचो मर्डर केलो. दॅट इज नॉट एन एक्ट ऑफ टेररिझम. जेन्ना पहलगामाक जेन्ना 26 भारतीयांचो जीव गेलो तेन्ना तुम्ही हाहाकार केलो मरे सारको वर्ल्ड वायड तुम्ही हाहाकार केलो. ऑपरेशन सिंदूर म्हणून तुम्ही केलें आणि जेन्ना 25 लोक बाबडे तांचो जीव गेलो तुम्ही मारले तांकां हुलपोन मारले 25 लोकांक. दिस इज माय चार्ज ऑन दामू नायक की तुवें तुज्या सरकारान प्रमोद सावंताक तांकां मर्डर केले त्या 25 लोकांक. हाची जबाबदारी कोण घेतलो? 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले म्हणून जाले. 100 मायज इलिगल क्लब चलता. पयलीं सद्या बीजेपी सरकार आनी सरकारागे मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर आनी हिंगाचे गोंयचे मिनिस्टर एलाव करता आनी तुमी एक म्हयनो तांकां बरे भाशेन 5 स्टारान दवरतले आनी 5 स्टारान धरून मागीर तुमी तांकां सुट्टले.